शेतां रोयांत भायल्या लोकांक जमीन विकूं नाकात, शेताची जमीन प्लॉट करून विकप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या। शेतांची जमीन विकपाची आसत जाल्यार ती फक्त शेतां करपा खातीर विकात अशें स्पश्टीकरण मंत्र्यान दिलां। पूण आयज हे सरकार तुमकां मुद्दाम जावन सांगता, तुमी कॅल्क्युलेट करून पळयलें जर जायत पर स्क्वेअर मिटराचेर 150 ते 200 रुपया उदकाचेरच सरकार मोडटा। आमची जबाबदारी हे उबी रावल्या त्या कुडक्याचेर आज उदका खातीर हो हिशोब केले जर जाय जाल्यार इतके प्रमाणान सरकार मोडटा जाल्यार एकूय खंयचोय स्क्वेअर मिटर एरिया आमी दवरपा जायना, कारण मोठी जबाबदारी हावेस्ट वता ते सरकाराचें। जमीन विकपा गेले जर जाय तितकी रेट मेळटली, तितकी उदक दिवपा खातीर रेट केल्ली आसा। म्हणून आयज हांव तुमकां तुमचे कडेन मागता की आमी कितें तें करपा जाय। दुसरी गजाल आसा, तुमी आतां जे प्लॉट आसात ते कोण प्लॉट तेजे बारीक बारीक कुडकी करून विकपा लागले आसात आनी कोणी खंयचोय कितलोय लागींचो आसा जर जायत एग्रीकल्चराक जर कन्वर्ट करता जर जाय जाल्यार आमी सहाय करपाना, ताजे विरोधान वतले। एक लक्षात दवरा, कोणाच्या मनान जर कितें येता की आमी बारीक बारीक कुडकी करून विकतले, पयर थंयच्यान म्हाका कोण एकटो आयिल्लो ना आपण हे विकल्या आनी आतां हांव सांबाळपा म्हणना, मागीर कितलोय क्लोज जाल्यार ताजे पोटच्यान पायपलायन गेला आनी ताजेर वयर घर बांदता आनी पायपलायन ब्लॉक जाल्यार कितें करपाचें? आनी तुवें विकली नंतर कित्याक तें? सरकारान तुमकां जागो दिल्लो आसा कल्टिवेशन करपा खातीर, आनी तुमी हांगा भायले कोणी हाडटले, खंयचे हावजींग बोर्डाचे खंयचे दवरलेचे लोक हाडटले आनी विकतले आनी हांगा कितें करतले? ती घाण करपा आमी दिवचे ना। एक गोश्ट लक्षात दवरात, कोणी जर विकपाच्या हातून भितर पडटा जर जाय तुमी विकता जर जायत विका, पूण ते एग्रीकल्चर जर कोणी करता जाल्यार तशा तशी बारीक कुडकी व्हरून विकनाकात। प्लॉटूच विकपा जाय प्लॉटूच विकात, पूण एग्रीकल्चर करपा खातीर विकात, कळ्ळें न्ही? तुमचे कडेन जायना जाल्यार विकपा म्हाका म्हणजे एखादें शक्य आसा, तुमचे ती स्किमीन विकपा मेळना आतां पर्यंत। क्लास 2 आसतना तर विकपाकच मेळना, क्लास 1 जाला आसतनाय ताका एक टॅग दवरतात की ती जमीन विकपा जायना म्हणून। सो ह्या हातून भितर कोणी देंवले जर जायत म्हजे स्पश्ट इशारा आसा, तुमी म्हजे कडेन केन्नाय येवपाचें ना।